न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिसती पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। नागजर कुर्तीतल्या सिताराम नायक हांच्या घराचेर आयज माड पडलो, माड कोसळ्ळो। हितून सुमार तेजे 1 लाखाचें लुकसाण जालां। सद्या थंयचो जो उजो पालुपी दळ आहा तेंच्यांनी वचून जो माड आहा तो घरार जो पडलेलो तो तेणें सायडी काडून दवरलेलो आसा। दुसरी जी बातमी म्हणजे मडगांव दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटल लागसर आशिल्लो सिवरेजीच्या चेंबराक सद्या गळटी लागिल्ली आसा। ही जी गळटी आतांच न्हू, फाटलो 1 म्हयनो जालो तो गळटी लागली आसा। थंयसर जे घाण्यार जे उदक आहा तशेंच रस्त्यार आनी थंयसरले शेतांनी वचून जी शेतां सगळी इबाड जाल्ली आसा। सो थंयसरले शेतकार तशें थळाव्यांनी मागणी केला की हेचो चेंबर आसा बेगीन दुरुस्त करचो, हो प्रश्न तो सुटावो करचो। तिसरी ती बातमी म्हणजे आतां सद्या राजधानी पणजेत एका फाटोफाट एक जे गांजाचे झाड आहा ते मेळत आसा। आयजूय एक झाड मेळिल्लें आसा ते म्हणजे टोका कारंजरे हांगा एक परतून एका बिल्डिंगेक कुशीक गांजाचो रोप सापडलेलो आसा। हेचे रोप जे मेळ्ळा ते 5वें जे रोप मेळ्ळा। आनी एक जी मेन गजाल म्हणजे काल एक 13 वर्साची चली दिवचले गायब जालेली अशी पुलीस स्टेशनाक कागाळ आयल्या उपरांत तांच्यांनी सोद घेतलो। आनी आतां हेजेर जी अपडेट टी म्हणजे अशी की हेजेर जे अपहरण केलेलें आसा तेका पुलिसांनी 24 वरां भितर ताका अटक केलेलो आसा। आनी हो जो दुबईत जो कामगार आहा तो झारखंडचो अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। आनी सद्या तें चेडूं बी सुखरूप आसा। आनी तशेंच आनी एक जी सद्या वारें वादळ जाता तितून कुट्टी वाठारांतली जी नागरी पुरवण खात्याचो गुदाव आशिल्लो तितून सगळें सामान तितून तेजे जो छप्पर आसले ते पत्ते सगळे हुबलेले आसा। ताका लागून आतां थंयसरली जी सद्या पावस चालू आशिल्ल्यान थंयसरली जी भितेच्यो ज्यो भिंती आसल्यो त्यो केन्नाय कोसों शकता असो जो भंय आसा ह्यो झाडांक। हेज्यो सगळ्यो बातम्यो 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। राजधानी पणजेत गांजाची एक रोपां मेळत आसात। फाटल्या 2 दिसां पयलीं अबकारी मुख्यालयाच्या सायडीकूच एक रोप मेळिल्लें आनी ताचे उपरांत आतां टॉक करंजाळे वाठारांत आनीक एक रोप मेळ्ळा। गांजाची एका फाटोफाट एक रोप मेळत आशिल्ल्यान राजधानी पणजे सिटी गांजा सिटी जालें काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना। फुडें वचूया उत्तेजा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। फाटल्या दिसांनी आदले मंत्री जे गोविंद गावडे आसा तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत बेतकी खांडोळाचे पंचायतीचे जे सरपंच आसले विशांत नायक ताचेर 5 पंचांनी अविश्वास थाराव दाखल केलो। हो अविश्वास थाराव आज 5-8-0 मतांनी पास जालो। आनी आतां हाका लागून जे मंत्री गावडेचे वर्चस्व आसा बेतकी पंचायतीचे ते संकश्टांत येयल्लेले आसा। आनी ताका आतां हो स्थानीक पातळी वयल्या राजकारणांतलो हो ताका पयलो धक्को जावन आसा। आनी ताजे हेर जे समर्थक आसा सरपंच ते जे हेर आसा ते ताजे समर्थक आसा तांचेरूय अविश्वास थाराव दाखल करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यात। ही एक म्हत्वाची बातमी। आनी दुसरी म्हणल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नशामुक्त भारत प्रमाण नशामुक्त गोंय उपक्रम हातान घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांनी दिल्या। तशेंच तरणाट्यांनी ड्रग्साच्या वेव्हारांत बळी पडचे न्हू, चड पयशे मेळटा म्हणून त्या ड्रग्साच्या वेव्हारांत बळी पडूं नाकात अशें आवाहनय मुख्यमंत्र्यान केल्लेलें आसा। ही एक आनी दुसरी बातमी जाली। तिसरी बातमी म्हणल्यार धारबांदोडा आनी फोंड्या ह्या मार्गार रातच्या वेळार जे हेडपी गोरवां बसतात ताका लागून जे
जी दुचाकीन वतात प्रवास करतात तांकां हेजो त्रास जाता, तांकां ह्या गोरवांक लागून तांकां अपघातांकूय तोंड दिवचें पडटा, तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण त्या थळाव्यांनी मागणी केलेली आसा. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या सताच्या बुलेटिनाक पळयात. मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतलो काडून उडयल्लो, ताच्या उपरांत ताका आतां स्थानीक पावंड्यावेल्या राजकारणांतय धक्को मेळिल्लो आसा. हाचें म्हत्वाचें उदाहरण म्हटल्यार बेतकी खांडोळा, जी गोविंद गावडेच्या मर्जींतली पंचायत आशिल्ली, ताच्या सरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल केल्लो आनी तो 5-0 मतांनी पास जाल्लो आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. फुडें वचूया संजना हंजुणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोवा टॅक्सी ॲपा कडल्यान 25 लिटरां मेरेन फुकट इंधनाची येवजण जाहीर केला. पयल्या 500 टॅक्सीकारांक येवजणेचो लाव मेळटलो. तशेंच येवजणे खातीर सरकाराच्यो अटी लागू आसा. हे विशीं पर्यटन खात्यान मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याचो फोटो जारी करून जायरातूय प्रसिद्ध केल्या. पण ट्विस्ट म्हणल्यार हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक विचारले तेन्ना हे विशीं मुख्यमंत्र्याक ह्या येवजणेचें कांयच खबर नाशिल्लें. दुसरी बातमी म्हणल्यार नागपूर गोंय एक्सप्रेस वेच्या कामाक सद्या वेग आयला आनी 760 किलोमिटर लांबायेच्या नागपूर गोंय एक्सप्रेस वेक लागून गोवा नागपूर प्रवास आतां 13 वरांनी फक्त उणो जातलो. ह्या महामार्गाक लागून 1110 किलोमिटराचें अंतर उणें जावन ते 802 किलोमिटराचेर येतले. तशेंच हो महामार्ग महाराष्ट्रांतल्या 11 जिल्ले आनी उत्तर गोंयांतल्यान वतलो अशें खुद्द मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आहा. आनी आयज सुभाष मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार ताणें सांगलें की पर्पल फेस्ट आसा तो अंदू 9 ते 12 ऑक्टोबराक जातलो आनी ह्या पर्पल फेस्टाची अंदूची संकल्पना आसा युनिवर्सल डिझायन आनी इन्क्लुसीव थिंकींग अशें आसा. ह्या तिनूय बातम्यो सविस्तर 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. पर्पल फेस्ट ह्या वर्सा ऑक्टोबरात जातले आनी ह्या पर्पल फेस्टिवलांत पयलेच फावट युनेस्को, जी इंटरनॅशनल संस्था आहा, युनायटेड नेशन, तांच्या वांगडा जोड पालवान ह्या फेस्टिवलाचें आयोजन केल्लें आसात. हातूंत आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार बुद्धीन जे मनीस दिव्यांग आसात त्या दिव्यांग व्यक्तीं खातीर आतां 10वी 12वी आनी पदवीचें प्रमाणपत्र तांकांय दितले. पयलीं तांची चांचणी घेतले आनी चांचणी उपरांत तांकां हे जे प्रमाणपत्र आहा तें दितले अशे तरेचे स्टेटमेंट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ले आसा. दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार नागपूर गोवा जो शक्तीपीठ महामार्ग आसा ताच्या कामाक वेग आयिल्लो आसा. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ह्या महामार्गा खातीर कितलेशेच कोटी मंजूर केल्ले आसात. ताका लागून ह्या महामार्गाच्या कामाक आतां वेग मेळिल्लो आसा. ह्यो सविस्तर सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात.